श्री मनोहरभाई पर्रीकर तांकां श्रद्धांजलीपर अस्थि कलश विसर्जनाच्या अस्थि कलश अर्पण करपाच्या कार्यक्रमाक आमी सगळे जाण हांगासर आसात। तर हांगासरूच त्यांचें स्वागत जाल्लें, बट योगायोगान आमी म्हणटा जी गजाल जावपाक जाय नासली। खूब वायट दिसता की आमकां ह्याच व्यासपीठाचेर तांचे अस्थि कलश जे आसा ते दिवपाचे आज आमकां पडटा, हाजे म्हाका खूब खंत भोगता। वृंदावन म्हणजे यूपी सारकिल्या स्टेटीत वृंदावन हांगासर आमच्यो विधवा भयणी रावतात। तांचो एक व्हडलो थंय कॅम्प आसा, थंय विधवा भयणी रावतात आनी त्यो विधवा भयणी वर्सांतल्यान एकदांच फक्त आपल्या तोंडाक कलर लायतात, तो म्हणजे होळीचो, आनी पुराय वर्सांतल्यान एकदांच लायतात, परत लायनात। तर त्या विधवा भयणींनी हे फावटी कितें डिसायड केलें, आमी हे फावटीची होळी खेळची ना। कोणा खातीर? मनोहरभाईच्या खातीर। मनोहरभाई श्रद्धांजली अर्पण करपा खातीर आमी रंग लावन घेवची ना। यूपी खंयसर आनी गोंय खंयसर वर्सभर परत रंग लावपाक मेळचो ना। त्यो विधवा भयणी जर एकदां लावपाक मेळटा ते सुद्दां काम करिना, म्हणजे तेजें मोठें डेडिकेशन ते तुमी पळयात। अस्थि कलश आतां दितलेच, बट हांव मुख्यमंत्री ह्या नात्यान आमी राज्याच्या वतीन सगळ्या लोकांक जे सर्व पार्टी म्हणजे इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ द कास्ट अँड क्रीड, राज्याच्या वतीन आमी तांकां श्रद्धांजलीचो कार्यक्रम 12व्या दिसा म्हणजे 28 तारखे दिसा कला अकादमीत आमी कला अकादमीचो भायलो ऑडिटोरियम आसा थंयसर 4:30 पासून ते 6 पर्यंत तांकां श्रद्धांजली दिवपाचो कार्यक्रम जो आसा जातलो। ह्या कार्यक्रमाक देशाचे होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ह्या कार्यक्रमाक उपस्थित रावतले। त्यान भायर वेगवेगळ्या सामाजीक क्षेत्रांतले सगळे मान्यवर ह्या कार्यक्रमाक उपस्थित रावपाचे आसा।